शिवड्या लोकांचेर कलकल हाडपी गव्याक धरपाक रानाखात्यान हत्ती हाडला। रानाखात्याची टीम सध्या हत्तीर बसून गव्याचे सोद मोहिमेर भायर सरल्या। गव्याच्या भयान थंयच्या लोकांनी काजू कुळागरांनी वचपाचे सोडून दिला। गवो मेळमेरेन लोकांची सुटका ना। तर मारला त्याचे दिसा येला दुसरे दिसा येला पण ह्या 2 दिसांक येऊन ना तो म्हणजे फॉरेस्टाची आणि लोकांची मातशी थंच मातशी घडणूक झाली, वास जालो म्हणून आता ते वासा लागून येऊना काय लोकांच्या आवाज येऊ नका आम्ही सांगूंक शकना। पण 2 दीस जाले आता फॉरेस्टाचे हे लोक सगळे सोदिता म्हणटा आणि आम्ही खरेंच फॉरेस्टाचेर दबाव हाडला कित्याक तेन्ना 2 दीस जाले कोणूच येऊन नासलो म्हणून आम्ही फॉरेस्टाक मातशें वयर सकयल केले कित्याक तुमचे कांयच अजून ना, तुम्ही येता मनीस बेश्टे कांयच घेयना नासता पूण कालच्यान तेंच्यान सगळे सामग्री हाडल्या, सगळे कितें हाडचेले हाडल्या, कॅमेरा हाडल्या, ते आतां त्याचेर बसून ते सोदीत आहा शेजारशें चालू आसा आणि म्हाका सुद्दां आशा दिसता की ह्या 2 दिसांक तो मेळटलो अशी। मेळो जाल्यार खूब बरें जालें आणि आमकां मेळो जाल्यार आमच्या मनांतलो भंय गेलो। आमकां काजू न्ही बागायतेन भोंवपाक सुद्दां सामकें फ्री मेळ्ळें। आतां भोंवपाचें म्हणल्यार आमच्या जिवार काळ येयला, तेका केन्ना धरून व्हरतलो काय अशें आमच्या गांवान लोकांचें सामकें हें येयल्लो आसा। केन्ना धरून येयल्या पुरो अशें म्हणून धरून येयल्यार मोठे उपकार शे। कुळ्याच्या राना अधिकारी आणि बोंडला अभयारण्याची टिमीन मेळून गोंयाक सोदपाची मोहीम सुरू केल्या। आमचे फॉरेस्टर भाय सगळे येयल्ले आसा हांगासर आनी तांकां सहकार्य करपाक आमी सामके तुटलेले आसा, सामके रागान सामके कशेचे। तो धरीसर आमकां तरी सूख ना कितें रातचे कितें दुसरें कितें आसा आमकां थंय पंपींग करचें पडटा। रातचे वचून पंप आमचो बंद पडल्यार आमकां चालू करचो पडटा, थंय तो आमकां एकातलो मेळोंक शकता, थंय आमकां धोको आसा कितें। आनी दुसरें कितें आसा हे आतां अशें घडलेले घटने खातीर बायलां भुरगीं वचपाक आजून सगळें आमी सगळे सोडलेलें आहा कितें। आनी दुसरें कितें आसा हो गोवो जसून धरतले तेन्नाच आमकां सगळ्यांक सूख मेळटलें कितें। आमी ताका जित्तो मार असो म्हणना पूण ताका धरून खंय तरी व्हरोन कैदी घालपाचो। शिवड्याच्या लोकांनी सोमारा पणजे मोर्चा व्हरपाची तयारी केल्ली। आता राना खात्यान सोद मोहीम सुरू केल्ल्यान लोकांनी मारते घेतला। गव्हर्मेंटान सद्याक ते येता न्हू हें करपाक, आतां तांकां आमी मातसो सपोर्ट करता आमचो म्हणून आनी कितें करतले। सोमारा कितें करतले, वयतले तुमी पणजे काय कशें कितें? पळया मरे तेच्या पयलीं ते धरता जाल्यार बरें जालें न्हू, नाल्यार वचोन कांय फायदो ना न्हू। सहकार तेंचे प्रयत्न चालू आसा तेंचे चालू आसा न्हू। तेणी काय गोंयान आतां मारला तो काय मुद्दम मारूं ना, ती कशी जाल्यार मन जात आनी कशें जाल्यार ते आमकां सपोर्ट दिता न्हू कोण फॉरेस्टर आहा ते आपलें तें काम करता आनी कितें करतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पणजे पीटर इंग्लंड शॉपाकडेन एकल्या तरणाट्यान दुसऱ्या एकल्याच्या फाटीक सुरो मारलो। सुरो मारपी भाटल्यांतलो अक्रम कुरेशी ताणें मेर्शेच्या अलराज पनीराच्या फाटीक सुरो मारलो। जखमी अलराजाक बांबोळे मेडिकलात घाला, तो खंय क्रिटिकल आसा। सुरो मारून पळटना अक्रमाक लोकांनी धरलो आनी पुलिसांचे सुवाधीन केलो। मात हे कर्म ताणें नेमकें कित्याक केलें तें पुलीस उलोवन दाखोवंक तयार नात। घेवया एक ब्रेक।